जर तुमकां गोंयांत गव्हर्मेंट जॉब जाय जाल्यार 1 2 3 4 हांगा आसा तें. सो हॅलो पीपल अँड वेलकम बॅक टू अ न्यू व्हिडिओ. आयज परत कोंकणीन आनी आयज कोंकणीन कित्याक की कोंकणी भाशे बद्दलच आयचो व्हिडिओ जावपाचो आसा. आयज हांव तुमकां दाखयतलो की सद्याक जर तुमकां गोंयांत गव्हर्मेंट जॉब जाय जाल्यार कोंकणी नॉलेज ऑफ कोंकणी म्हणून एक फ्रेज आसता, एक रिक्वायरमेंट आसता नॉलेज ऑफ कोंकणी. ताका आतां गव्हर्मेंटान कितें केलां की कंपल्सरी कोंकणी नॉलेजीची सर्टिफिकेट जाय हें कंपल्सरी केलां. म्हणटकीर ताजे खातीर तुमकां ताजे खातीर तुमकां ही फूल कोंकणी सर्टिफिकेट जी आसा ती कशी काडप ताजे बद्दल हांव तुमकां सांगतलो. सो ताजे खातीर पयलीं तुमकां कितें जाय पडटा, सद्याक हांव आसा त्याच जाग्यार आनी हांव तुमकां दाखयता सारकें कशें कितें करपाचें तें. सो फर्स्ट तुमकां कितें डॉक्युमेंट कितें जाय पडटलें, तुमचें सपोज 10th केल्या, 12th केल्या, ग्रॅज्युएशन केल्या, ताजी एक सर्टिफिकेटीचे झेरॉक्स, मागीर सो तुमच्या 10th 12th ऑर ग्रॅज्युएशन कितें फायनल केलां न्ही तुमी ताजी झेरॉक्स जाय पडटली. मागीर रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट 15 वर्साची रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट ताजी झेरॉक्स जाय पडटली. आनी तुमकां कितें आयडी प्रूफ गव्हर्मेंटाचे जशें की इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड ऑर ड्रायविंग लायसन एटसेट्रा. सो ह्या 3 गोश्टीचे तुमकां झेरॉक्स घेवन तुमी ऑफिसांत वचपाचें. ऑफिस ताजें खंय तें मुखार दाखयता. आयज हांवें ऑलरेडी हे सगळें प्रोसिजर केला आनी आयज कलेक्ट करपाक येला, सो मुखार दाखयता. सो मागीर तुमी ही झेरॉक्स घेवन तुमी थंय पावले म्हणटकीर ते तुमकां कितें करतले की सगळें चॅक करतले तुमचें आनी तुमकां एक फॉर्म दितलें भरपाक. तेतूंत भितर तुमी बेजीक तुमचें नांव कोंकणीन बरयल्यार चड बरें. सो नांव, मागीर तुमकां तुमचें एड्रेस, तुमचें क्वॉलिफिकेशन कित्या खातीर ती जाय हें सगळें बरोवपाचें, सायन मारपाचें, तें एप्लिकेशन दिवपाचें. एप्लिकेशन दिलें म्हणटकीर तुमकां थंय एक ऑफिसर आसतलो, तो तुमकां तुमचो इंटरव्यू घेतलो, मुलाखत घेतलो आनी तुमकां एक बेजीक क्वेश्चन विचारतलो, पळयतलो की अरे आनी कोंकणी तुमकां उलोवपाक कळटा काय ना. मागीर तुमकां वाचपाक लायतलो कोंकणी, एक बूक दितलो. सो कोंकणी बूक दितलो तुमकां आनी तो वाचपाक लायतलो. तुमी समज बरे तरेन वाचता जाल्यार तें तुमचें वाचपाचें जालें आनी मागीर तुमकां एक एग्जाम आसतली, तेजे खातीर तुमकां पेपर दितले आनी ते फॉर्म ते दितले तुमकां, ते व्हरून ते ऑफिसरा कडेन दिवपाचो, तो सायन मारतलो आनी मागीर तो तुमकां तो क्वेश्चन पेपर एक आसतलो तो आन्सर करपाक पडटलो. तो आन्सर करपाक एक लागता अर्द वर बीन, सपोज तुमची कोंकणी बरी आसा जाल्यार. आनी तातूंत भितर कितें येता तें हांव तुमकां डायरेक्टली अशें सांगपाक शकना, बट बेजीक क्वेश्चन्स आसता की तुमचें नांव कितें, तुमी खंय शिकल्यात, तुमच्या स्कुलाचें नांव कितें, तुमच्या हायर सेकंडरी कॉलेजीचें नांव कितें, तुमच्या गांवाचें नांव कितें, मागीर प्रधानमंत्री कोण, मुख्यमंत्री कोण, अशे बेजीक क्वेश्चन आसतात. आनीक बेजीक नॉलेज रिगार्डींग कोंकणी भाशा मंडळ, मागीर कोंकणी नॉलेज, मागीर गोंय मुक्ती दीन, मागीर हेजे बद्दल. सो अशे तरेन क्वेश्चन जे येतले ते तुमी कोंकणीन बरोवपाचे, कळ्ळें, बरे तरेन कोंकणीन बरोवपाचें आनी तो पेपर सबमीट करपाचो. आनी थंय मागीर तुमकां 200 रुपया पे करपाक पडटले, जेचे रिसिप्ट ते तुमकां दितले आनी मे बी त्याच दीस सांजचे ऑर एल्स दुसरे दिसाक तुमकां आपयतले कोंकणी सर्टिफिकेट कलेक्ट करपाक. इतलें सिंपल प्रोसेस. सो तुमी सपोज मुखार कित्याकय प्रिपरेशन करतात ऑर गव्हर्मेंट जॉबाक गोंयांक बी प्रिपरेशन करतात जाल्यार ती नॉलेज ऑफ कोंकणी म्हणटा पळय न्ही ताजी सर्टिफिकेट लागतली, तेजे खातीर हो प्रोसिजर. सद्याक हांव त्या ऑफिसाक कलेक्ट करपाक वचपाचो आसा सर्टिफिकेट. सो तुमकां दाखयता खंय कितें तें. ऑब्वियसली ऑफिसान भितर म्हाका शूट करपाक बरें दिसना बिकॉज ती तांची प्रायवसी आसा. सो हांव तुमकां दाखयता आनी अशे तरेन तुमकां आयडियाय मेळटली की अशें तरेन इजी पडटलें तुमकां इफ तुमी प्लॅन करतात ही सर्टिफिकेट घेवपाची जाल्यार. हो मेन रोड, हांगच्यान भितर सरपाचें आनीक हें आमची फर्स्ट बिल्डींग, सेकंड बिल्डींग, थर्ड बिल्डींग, फोर्थ बिल्डींग एक आसा आमचें तें ऑफिस, म्हणटकीर थंय वचपाक पडटलें आमकां. हें आयकर भवन, इन्कम टॅक्स, थर्ड बिल्डींग, ती फोर्थ बिल्डींग. हांगा आसा तें. सो हांगच्यान तुमकां भितर वचपाक पडटलें.
ही बिल्डिंग आमची हितून 5th फ्लोराचेर आसा कोंकणी 5th फ्लोराचेर कोंकणीचें ऑफिस आसा. सो थंय आमकां ती सर्टिफिकेट मेळटली. आता आम्ही वयता 5th फ्लोराचेर. हे जे कोंकणी सर्टिफिकेट तुमकां जे मेळटा तेजे ऑफिस आसा 5th फ्लोराचेर. सो तुमकां लेगीत 5th फ्लोराचेर वचपाक पडटलें. आतां हांवें ती कलेक्ट करपाक सर्टिफिकेट मेळ्ळी. फायनली सर्टिफिकेट मेळ्ळी. आतां घरा वचपाचें आनी अशें करून तुमी हांगा तुमची सर्टिफिकेट कलेक्ट करपाक शकतात. फायनली तुमकां दाखयलें तशी सर्टिफिकेट मेळिल्ली आसा आमकां. आनीक आतां घरा वचपाचो टायम जालो. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग, सामकें इम्पॉर्टंट, जर तुमी कार घेवन येता जाल्यार सारक्या जाग्यार पार्क करा, ज्या जाग्यार पार्किंग आसा त्याच जाग्यार. कित्याक की आतां पळय तालाव मारपा रावल्या थंय रस्त्याच्या सायडीन ज्यो हांगा अशे सायडींच्यान ज्यो पार्क केल्ले आसा पळय न्ही गाडयो, हांकां सगळ्यांक तालाव मारपा खातीर थंय आरटीओ रावल्ले आसा. आनी सपोज तुमी बायक घेवन येता सो कार तुमची सारक्या जाग्यार पार्क करा. 20 रुपया पडटले पार्किंगेची फी फॉर 1 hour. 1 वरा भितर काम जातलें. आनी सपोज तुमी बायक घेवन येता न्ही जाल्यार डायरेक्ट तुमकां थंय ते BSNLाचो जो ऑफिस आसा, जी बिल्डींग आसा आमी आतां गेले BSNLचे, थंय तुमकां पार्किंग मेळटली जर नशिबा आसा जाल्यार, गर्दी ना जाल्यार. ऑर तुमकां 2 व्हिलर पार्किंगूय आसा थंय सायडीक. तेजें कितलें म्हाका खबर ना. सो हांवें डायरेक्ट थंय ऑफिसाकूच पार्क केल्ली. सो अशे तरेन तुमी बी तुमची सर्टिफिकेट घेवपाक शकता. लायक दामात आनी सबस्क्रायब करा चॅनलाक. चला तर मेळुया नेक्स्ट टायम. सी यू. बाय बाय.